चडसो जंगलान मोठ्या दिमाखान चलपी हत्ती ह्या ट्रॉपिकल जंगलान आमकां पळोवपाक मेळटा. तुजे कडेन हात मेळवणी करून तुका सलाम करून खूश करता. भंय मात मातसो दिसता, पूण मजा येता. ट्रॉपिकल फार्मान कितलेशेच फॉरेनर्स आमकां दिश्टी पडटात. जाणून घेवया ही खंयच्यान आयल्यात ती. एक्सक्यूज मी, योर गुड नेम? My name? Yes. Maika. And yours? Anna. Anna, you all are from which country? And I'm from Netherlands. I'm from Germany. You all are from Germany? Yeah. Okay, this is your first time to Goa, I guess. Yes, sis, yeah. And what makes you come down to Goa? I think we both wanted to do some voluntary work. Okay. And Goa is known for its beaches and scenery, so it's a good place to come and do some good work. What kind of voluntary work you will do? We'll work with children, yeah. Okay. So you're going to be in Goa for how long? I'm just for a couple of weeks. And I'm for 9 weeks. 9 weeks. Okay. You're staying in Panjim, I guess. No, in Asnora. Asnora, beach Yes, side. it's in Mapsa. Mapsa, I know. You know much more than me, I guess. Okay. Yeah. So when you're going to come back again? Come back where? In Goa. In Goa? I don't know. Maybe. Okay. Tell me last thing. What did you like the most in Goa? A tropical or the scenic beauty or beaches in Goa? That one, the scenery, the trees. I love the trees and the birds and the butterflies. Okay. Thank you. Thanks a lot. हत्ती अंबारी म्हण किंवा हत्तीची सवारी केन्नाच करुना आसत जाल्यार अनुभव घेवपाक हो जागो खूब बरो आसा. हांगासर आनीक एक गजाल म्हळ्यार हत्ती स्नान सुद्धा करपाक मेळटा. नेचर फोटोग्राफी किंवा बर्ड फोटोग्राफी करत जाल्यार हें एक बरें ठिकाण जावन आसा. फोंडे तालुक्यान खूब गजाली पळोवपा सारक्यो आसात. कांयश्यो हांगच्यो आनीक गजाली आमी फुडल्या एपिसोडान जरूर पळयतले. आनीक एक गजाल जी म्हाका सामकी याद जाता ती म्हळ्यार सांतिस्तेव हांगचे मानशेवयलो किंवा कुप्पा आमी जे म्हणटात थंयचो सिंगल की स्टोनार उबारिल्लो पोर्तुगीज कालीन सांकव. हय, अशें म्हणटात की एक स्टोन काडीत जाल्यार पुराय सांकव कोसळटा. ही पयलींची आर्किटेक्चर पद्दती जावन आसा. अश्यो हांगासर पोर्तुगीज कालीन खुबश्यो गजाली आसतल्यो ज्यो आमकां खबर ना आसूं येता. पूण त्यो कळ्यो जाल्यार आमचे खातीर ते एक बरें एसेट जावंक शकता आनी आमी भायल्या लोकांक ते दाखोवंक शकता. हांव सद्या सांतिस्तेव हांगासर आसा आनी मांचेर होच तो फामाद असो न्हय पूण खूब काळा पयलींचो म्हणजे पोर्तुगीज तेंपावयलो सिंगल की स्टोनाचेर बांदिल्लो होच तो सांकव. बरोच पयलींचो आसतलो. जाणून घेवया हांगच्या लोकां कडल्यान. सद्या म्हजे बरोबर आसा. बाब, तुजें नांव कितें? एंटनी वास. एंटनी. एंटनी बाब, तूं हिंगाच रावता? हांव हिंगाच रावता. वय भुरगेपणासावन हिंगा? भुरगेपणासावन हिंगाच. म्हाका सांग, ह्या पुला बद्दल कितें खबर आहा तुका? हो आमच्या आदल्यांनी बांदलेलो. हां. खूब वर्सां पयलो. हां.
हें आमचे जुयेचें आयलँड आयलँड सांतिस्तेवा आमच्या पात्रोनाचें नांव पूण एका जुवा म्हणटात जुवा म्हणजे आयलँड आहा तो आमच्या शेतकार लोकांनी हय गांव सांबाळपाक जाय म्हणून एका बांदून एका 2 मानस केल्ल्यो हां हेका ह्यो अच्छा ही पावसान सारकी चड गरजेची अच्छा पावस काबार जालो म्हणून ही माणूस बंद करता डिसेंबराच्या म्हयन्यांत हां 31 जुनयान कोमेस करता हां हें आख्खें टोटल 3/4 सांतिस्तेवा कवर करता म्हणजे उदक सगळें सप्लाय करता ना उदक सगळ्याचें वेस्ट उदक आहा पावसाचें तें सगळें दर्या भायर मारता भायर मारता तीच जुंया 7 हाजनां आहा हां हां पूण हें सारकें फामाद हाजोन आनी हिंगा म्हणटात कुपान कुपां म्हळ्यारच मानशेर हांगा 2 मानस आसा म्हणून ते मानशेर म्हणून ना ताका पूण ताका कुपान म्हणटात सांतिस्तेवा कुप्पा कुप्पाचें मिनींग कितें कुप्पाचें मिनींग हांव तुका सारकें सांगोंक नोको ते पुर्तुगेजीन कितें आहा तें हांव नोको अच्छा पूण आमचे पळय शेतकार लोक आसले तेणी सामानान दवरलेलें आहा सारकें आतां हो आमी पयलीं आमकां खंय तरी वाचलेलें हांवें काय सिंगल की स्टोनाचेर हो साको बांदला ही कितल्या वर्सां पयलींचो आसतलो हें म्हज्या भुरग्यापणार सावन आहा पूण कितलीं वर्सां जालीं तें हांव तुका सारकें सांगोंक नोको अच्छा पूण खूब वर्सां जालीं ताका आहा पूण तेजें ट्रेडिशन परंपरा सारकी लोकांनी आनी कमिटीन सारकी जोपून तकनाय करून दवरलेली आहा हेका टेनंट्स एसोसिएशन लागता मागीर ते टेनंट्सान सगळें हें करून सांबाळटात मागीर हेजे मानशाचें ऑक्शन जाता पळय तेजे पळय कितें पयशे मेळटा पळय ते बांद मेंटेन करपाक दवरता आनी गोवोरमेंटी थोडीशी कितें सबसिडी दिता अच्छा आहा पूण म्हाका सांग आतां हो एका फातराचेर बांदला पूल सगळो एकाच फातराचेर आदल्या शेतकाऱ्यांनी बांदलेलो शेतकाऱ्यांनी म्हणजे पुर्तुगेज टायमार आहा हा आनी असले मानस इतले हांगा आनी कितले आसा ह्या गांवांत ही एक आहा ती आतां नी जाली आनी एक आहा तीच आहा सिंगल फातराचेर पूण ताका ब्रीज केल्लो आहा ब्रीज केल्लो आहा पूण ही ट्रेडिशनल हीच आर्काची एकूच माणूस आहा ह्या गांवा बद्दल जाणून घेता तितले कमीच ल्हानसो गांव पूण खुबश्यो गजाली आनीकूय पळोवपा सारक्यो आसात चल पळोवया पासयेक या आणि फुडल्या एपिसोडान पळोवपाक विसरूं नाका फोंडे तालुक्यांतले सावेवेरे ह्या गांवांतलें सुंदरशें अनंताचें देवूळ जे पुराय उदकान आसा आनी अनंताची मुर्ती थंय अनंताशय्येन तुका दिसता गंधाची पुजा थंय पळोवपा सारकी आसता त्याच बरोबर जुवेचो पोर्तुगीज कालीन संभाजीचो बरोच पयलींचो फोर्ट पळोवपाक विसरूं नाका त्या फोर्टान कितें आसा थंयच्यान गोंय कितलें सुंदर दिसता तें आनी लागींच आशिल्लें बऱ्याच पयलींचें सुंदरशें चॅपल पळोवपाक विसरूं नाका ही मजा फुडल्या ब्रेस्तारा चल पासयेक या मजा आयली न्हय आता वेळ जाला चल पासयेक या कॉन्टेस्ट खेळपाचो आणि आयचो तुमचो प्रश्न जावन आसा फोंड्या तालुक्यांतले केरी गांवचे आयुर्वेदाचार्य म्हण प्रसिद्ध आशिल्ले जांचो फोंड्या शारान पुतळो आसा तांचें नांव कितें प्रश्न परतून एक फावट फोंड्या तालुक्यांतले केरी गांवचे आयुर्वेदाचार्य म्हण प्रसिद्ध आशिल्ले जांचो फोंड्या शारान पुतळो आसा तांचें नांव कितें तुजी 2 ऑप्शन जावन आसात ऑप्शन ए दादा वैद्य काय ऑप्शन बी डॉक्टर मोंतेरो उखल तो गेलो मोबाईल आणि आत्ताच एसएमएस कर एसएमएस करपा खातीर टाइप कर CPY स्पेस तुझे आन्सर ऑप्शन ए काय बी ते आणि धाडून दी 56161 ह्या नंबराचेर तू जिखू शकता पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ हांचे कडल्यान 6000 मेरेनचे गिफ्ट हॅम्पर्स आणि चड एसएमएस धाडत जाल्यार मेळटलो चान्स जिखपाचे 42-inch LCD TV from Panasonic Ideas for Life आमच्या 26व्या एपिसोडाच्या शेवटाक तेन्ना मॅक्झिमम एसएमएस धाडत रावा आणि चल पासयेक या कॉन्टेस्टाचे फाटल्या एपिसोडाचे विनर जावन आसा सविता शानबाग फ्रॉम पोरवरीम